काजू आणि कोको उत्पादन ते मार्केटिंग ह्या विशयाचेर 2 दिसांचे संमेलन पणजे सुरू जाला. सोमारा उक्तावण जालें. काजूचे उत्पादन वाडोवंक नवे नवे तंत्रज्ञानाचो कसो कितें वापर करूं येता ताचेर संमेलनात चर्चा जातली. काजूचेर प्रक्रिया करतना येवपी अडचणी सुटपाक कितें करूं येता ताचेर संमेलन चर्चा करतलें. So our main aim of this 2 days deliberation is to discuss various confronting issues arising in production, processing as well as export scenario in order to sort out the issue and find out the strategy. प्रगत शेतकारांक वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाची माहिती मेळची म्हूण प्लॅटफॉर्म तयार जावंक जाय म्हूण आर.के. श्रीवास्तव उलयलो. So we need to provide a platform to the progressive farmers where at one place the farmers can get information about the high yielding varieties in the area, the good crop cultivation techniques, the harvesting season, the vagaries of the weather, how to control from pests, and after the produce is there, the harvesting technology, and thereafter how to integrate them into marketing network. If all that task is done through one platform, I am sure we will be doing a great deal of service to the farmers of the country. And I am told that the country produces 7 lakh tons, metric tons of cashew. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. आपल्याक वडोवंक सगळे विरोधक एकठांय जाल्यात. मात विरोधकांनी सादो पंच म्हूण तरी निवडून येवन दाखोवचें म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकारांक चॅलेंज दिली. बीजेपी मोगो युती 2017 उरतली म्हूण पार्सेकार मांद्रे विजय संकल्प सभेक उलयलो. इतले मजगतीं गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळपाक शकना म्हूण बीजेपीचो राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा उलयला. काही जाण हांवें आतां हे फावटी प्रचंड पराभव जावपाचो आसा. 8,000च्या मताधिक्यान हांव खंय हारपाचो आसा. म्हाका दिसता ताणें ते आपले कातरण कापून दवरचे आनी मार्चांत पळोवचें कितें घडटा तें. हांव पत्रकार परिशदे घेणारे सगळे स्वयंघोषित नेते हांकां एक आवाहन करीन की येणाऱ्या पंचायतीच्या निवडणुकीक तरी किमान उबे रावा आणि पंच म्हणून निवडून येवन दाखया. एमजी हो आमचो युतीचो मित्र आसा. तो फाटल्या ह्या 5 वर्सांक आसा, फुडल्या 5 वर्सांक आसतलो. पण ह्या फावटी जी स्वप्नां पळयली वतात काही कडल्यान, गोंयच्या राजकीय क्षेत्रांत एक सुद्धा आज राजकीय पक्ष असोना जो दाव्यान सांगू शकतलो की आपण 5 जागा मिळवू शकता म्हणून. काँग्रेसीन तर पूर्ण माघार घेतल्या आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाशिवाय सरकार करपाक कोण नाच. मांद्र्या बीजेपीचे विजय संकल्प सभे भायर सगळ्या विरोधकांनी मुख्यमंत्री पार्सेकाराचो काळ्यो पट्ट्यो बांदून निशेध केलो. इतले मजगती पक्षा खातीर मिडिया वर्कशॉप घेवपाक बीजेपीचो राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा गोंयांत आयला. गोंयाक स्पेशल स्टेटस मेळपाक शकना म्हूण ताणें पत्रकारांकडे उलयतना स्पष्ट केलें. मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा आप तो थे वहां, बहुत स्पष्टता से उन्होंने कहा कि समग्र विकास की बात कही उन्होंने. और ये स्पेशल स्टेटस ही तो है कि 11,000 करोड़ मिल रहा है, हम हर तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं. Please understand, under 14th Finance Commission, I think a specific recommendation of that commission was to completely do away with this erstwhile practice of special category status to any state. So name any one state which has been given special status after 14th Finance Commission. Nobody has been given. And those which enjoy it now will also be reviewed. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक ब्रेक.